डिमांड जो आहा तो कन्सीड करपाक तयार ना. बीजेपी आबूज जाल्यार की लोकांच्यो समस्या आयकुपाक म्हजो असलो आमदार सगळ्याक भोंवता. समस्या खूब आहा, प्रश्न खूब आहा. हांवें ताजे कडेन 3 डिमांड केले. एक म्हणल्यार की पयलींचे कन्व्हेन्शन आसताले, एक प्रश्न ओपोजिशनाचो, एक प्रश्न रुलिंगाचो. म्हणल्यार ओपोजिशनाचे भितरूच जे लॉट आहा ते काडपाचे एक प्रश्नाक, दुसऱ्या प्रश्नाक रुलिंगाचे काडपाचे. ते स्पीकर करपाक तयार ना. सगळे प्रश्न लॉट्स आहा ते रुलिंगाचेच येता. म्हणल्यार क्वेश्चन आवर म्हणटा तो रुलिंग आवर जाल्लो आहा. आमी म्हणलें क्वेश्चन आवर सस्पेंड करून मुख्यमंत्र्याचें भाशण लाय म्हणटा तें करा म्हणून. हें एक जालें. दुसरें म्हणटा तें आमचो डिमांड आशिल्लो की अनस्टार्ड क्वेश्चन जाका एक्चुअली अर्थ ना, फक्त इन्फॉर्मेशन मेळपा खातीर अनस्टार्ड क्वेश्चन आसता. हो अनस्टार्ड क्वेश्चन 15 आशिल्ले ते पयलींचे भशेन 25 अलाव करप. ते 25 अलाव करपाक तो तयार ना. तिसरें म्हणल्यार आमी मागिल्लें की 3 कॉलिंग एटेन्शनां अलाउड करचीं, तातूंत 2 ओपोजिशनाची हाडची, 1 रुलिंगाची हाडची. तेंय तो करपाक तयार ना. सो स्पीकर आतां म्हाका दिसता स्पीकर मंत्री जावपाचो आहा. स्पीकराचो प्रेशर, स्पीकर दबावा खाला आहा आनी स्पीकर आनी मुखेलमंत्री एक जावन तांणी एक अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी कशी गोंयचे विधानसभेन डिक्लेअर केल्ली आहा. हें आर्टिकल 352, 356, 360 ही जी इमर्जन्सी डिक्लेअर करपाची आर्टिकलां आहात घटनेचे खाला, ताजे परत चड खंयचे नवें एक आनी हाडना. बाय वीच अशें सगळें मॅच फिक्सिंग करून आवाज ओपोजिशनाचो आयकुंकूच दिवप ना, लोकांचो आवाज म्हणटा तो असेंब्लीन येवंक जायना, हें ते करूंक सोदतात आनी ते घटनेची, लोकशायेची हत्या करूंक सोदतात. पूण ताजे खातीर हांवें म्हणलें ही BSCन असले रावन आपुणूय त्या डिसिजनान आशिल्लो म्हूण ते सहभागी आशिल्लो म्हूण दाखोवप म्हणल्यारूच एक म्हाका दिसता एक श्राप कसो. ताजे खातीर हांवें वॉकट आउट. पण कितें डिसिजन जाल्लें पयलीं तेजे पयलीं? पण डिसिजन एवरी सर्कमस्टन्स एक नवी सर्कमस्टन्स जाता. आतां 24 प्रश्न घालपी बीजेपीचे आमदार आसा आनी आमी आहा 7. 24चे अंडर 7 आमकां कशें लागतलें? वी आर आउट नंबर्ड 1:3. लॉट लागना. तो म्हणटा लॉट कसो आपूण करतलो? अरे तो कितें मोडको लावपाक आमी येवंक ना हांगा. हे असेंब्ली म्हणटा ताका फेर चान्स मेळपाक जाय ओपोजिशनाक. आतां हांव जाल्यार सगळ्या कडेन भोंवून आयिल्लो आहा, लोकांच्यो समस्या नोट डावन केल्ल्यो आहा. अनस्टार्ट तरी क्वेश्चन घालता बरें विचारपाक, तें पसून अलाव करपाक तयार ना तो. मागीर कित्याक रावप हातून? कित्याक? वाय शूड यू बी पार्ट ऑफ दिस टायप ऑफ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी? सो आय डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. सो आय हॅव वॉकड आउट. असेंब्ली चलचीच ना. हांवें म्हणलें असेंब्ली रूल्स सस्पेंड करा आनी मुख्यमंत्र्याचें एक भाशण स्टार्ट करा. क्वेश्चन आवर म्हणटा भाशण जातलो. तूं सांग म्हाका, रुलींग पार्टीचे आमदार गव्हर्मेंटा कडेन कितें प्रश्न विचारतले? तांणी कानान वचून विचारपाक जाता मुख्यमंत्र्याक पयलीं मेळून. सो वॉट इज दीस? दीस इज द मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. They are afraid of being. They don't want people's questions to be raised in the house. So long story short is this. सो तुमचे क्वेश्चन येतले तर आता तुम्ही कितें चिंता पळयता उलोवपाक विचार कशें येतलें? कशें जातलें? They have basically stopped all the forms of asking questions. Even unstarred question. Anybody would have said, चल विजय 3 वस्तू मागता, एक तरी दिवया. Unstarred is not discussed. Even that they are not willing to concede. म्हणजे हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ ना, आमी मेंबर असो रे. मेंबर BSC decides on the doesn't decide on majority. It is decided by speaker. तांचे म्हणणें ते उलयतात आसा ते. आय डोंट थिंक दॅट म्हाका जाल्यार दिसता की हांव सगळे गोंयभर भोंवून लोकांचे इश्यूज आयकलेले आहा. ते जर म्हाका इश्यूज रेज करूंक मेळना, हांव ट्राय करतलो. हांव हाजेर सरेंडर जावन गेलो असो न्ही. आय पुट माय क्वेश्चन्स, आय ट्राय इन विच एवर फॉर्म पॉसिबल. पूण जर जाय ते भशेन करूंक मेळना जाल्यार वाय शूड यू बी पार्ट ऑफ दीस स्कीम विच मॅनिप्युलेट्स डेमोक्रेसी? रिझन काय ना. रिझन कायदो सांगता तो. पळयता म्हणटा, एक्झामीन करता. होच स्पीकर पयलीं ही प्रथा हाडपी की एक प्रश्न ओपोजिशनाचो, एक प्रश्न रुलिंगाचो, तोच आतां इज चेंजिंग द गोल पोस्ट. कितें करता का? दीस इज अ जोक. लोकांचे प्रश्न जाणून घेतले लोकांचे प्रश्न जाणून घेतले न्ही. ते प्रश्न हांवें घाल्याय बी एवरी डे. काल वचून हांवें जे कुडचड्यार आयकलां ताचेर हांवें आज प्रश्न घाल्ले आहा. सो प्रश्न कसो घालता? हे म्हूण घालता,
स्टार्ट क्वेश्चन घाल. स्टार्ट क्वेश्चनान नंबर 14 आयला म्हणून कितें करपाचें ते 14 घेवन नंबर अनस्टार्ट घाले. अनस्टार्ट कितले आहा 15 चान्स आहा. बरें आमी दुसऱ्या कडेन बरोबर एक जावन घालतात तेंय करतात. ते करून पसून चान्स मेळना. सो वॉट इज दीस? वाय आर यू रिस्ट्रेनिंग डेमोक्रेसी? तुम्ही रिसर्च करा. क्वेश्चन आवर बिलोंग्स टू द ओपोजिशन. इट डज नॉट बिलोंग टू द रुलिंग. क्वेश्चन आवरूच तर तूं हायजॅक करता. वो क्वेश्चन आवर हायजॅक केला आता. सो मागीर आनी लोकशाही खंय उरतली? अशेंच जर असेंब्लीन जालें जाल्यार परत लोकां कडेन वचचें पडटलें. लोकां कडेन वचचें. हांव लोकां कडेन वचत रावतलें आमी. लोकां कडेन वचपाचें सरकार बंद करूंक शकना म्हणून. सरकार जर प्रश्न उत्तर दिवंक सोदना जाल्यार हे लोकांक वचून सांगचें पडटलें की हे प्रश्न आशिल्ले आनी हाका ते उत्तर दिना. फाल्यां हांवें जर खंयचो प्रश्न विचारलो तांकां रायट आहा मंत्र्याक सांगपाक की आय एम नॉट विलिंग टू आन्सर दीस. होय रायट आसा ताका. तो ते म्हणटा जाल्यार ते वचून लोकांक सांगचें पडलें ना. तुमचो हो इश्यू हांवें रेज केल्लो आनी तो आयकूंक तयार ना. तो प्रश्नूच उत्तर दिवंक सोदना ते सांगचें पडटलें. मेजर खंयचे आसा ते? खूब आहा गो. तें हांव तुका एसेंब्लीच्या पयल्या दिसा सारकें एसेसमेंट दिता. सर आनीक सर लॉ अँड ऑर्डर सर तुमी कशें पळयता? आयज मागचो डेथ मर्डर जालो ना, लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते इज अ ऑन गोईंग सागा. गोंयांत अकाउंटेबिलिटी ना. कोण कितें जालें, कोणाचे अंडर, कोणाचे वॉच जालें जाल्यार ताका अकाउंटेबल धरना. हाजे खातीर लॉ एंड ऑर्डर फेस्ताक गेल्ले आहा. थंय जे कोण ऑफिसर आहा ते म्हणटात खावो पिवो मजा करो. ते सुशेगाद आहा. सगळे नॉन गोवन ऑफिसरांच्या हातांत पावर दिल्ली आहा आनी तांकां कांय अकाउंटेबिलिटी ना. सो ते कांय तुका मर्डर जाले तांच्या गांवांनी चड मर्डर जाता. ते म्हणटा कितें गोवा में क्या है. आतां स्पिकरूय आमकां उत्तर दिता ना एसेंब्ली चड 18 दिसांची 15 दीस केली. कित्याक ना गोंयांत ती चड जाता आनी दुसरे खंय तरी मध्य प्रदेशांत कमी जाता म्हणटा. सो जाय तेन्ना हे मध्य प्रदेशा कडेन कंपेरिजन करतात. हांकां इंटरनॅशनल स्टँडर्ड डेमोक्रेसी करूंक जाय आनी प्रोग्रेस वी शूड कम्पीट वीथ फॉरेन कंट्रीज नॉट स्टेट्स, बिमारू स्टेट्स. त्यो बसून उत्तर प्रदेश आनी बिहाराचें कंपेरिजन करप न्ही आमी. हांची मानसाच तशी आहा. हांचें विजनूच तशें आहा की दे आर कंपेरिंग वीथ बिगर स्टेट्स वीच आर लेस एज्युकेटेड. where per capita income is low, where per capita socio-political consciousness is low. हे आमच्या गोंयाक ते हे लेवलाचेर गोंयाक ते व्हरूंक सोदतात. धर्मान आहा आनी खंयचे जातीन आहा. बहुजन समाजाचे लोक हे बहुसंख्य आहा आनी तांचे समाज आहा. गोंयांत मूळ गोंयकारांचो एक समाज आहा तो शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटी म्हणटात. भंडारी समाज म्हणून आहा जो ओबीसीन पडटा, जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेझेंटेशन ओबीसींतल्यान मागता, जो आपलो कास्ट सेन्सस मागता. आतां हे विशिश्ट जे गोंयचे व्हडले समाज आहा हे समाजान भितर फूट केन्ना पडली? बीजेपी पावरान आसतनाच पडली. बरें चिंतून पळया. 2 कमिटी जातात, 2 समाजाची असोसिएशनां जाता. ही केन्ना जाता? बीजेपी रुलींग आसतनाच जालें. काँग्रेसी वेळार केन्ना जावना. आज उठाचेर पाबंदी घाल्या. केन्ना घाल्या? जेन्ना तुमकां ते बरें पडना, ते उलोवंक लागले, आवाज उठोवंक लागले, तांकां बंद केलें. हीच ती इमर्जन्सी, हीच ती अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी. आतां आमी उलयता आमकां हांगा बंद करता. ते प्रश्न बंद केले, हे बंद केले, ते केले बंद केले. समाज संघटीत जाता आनी प्रश्न विचारूंक लागता की मूळ गोंयकारांचे भवन खंय गेलें. आमकां ट्रायबल सब प्लॅनान फंड मेळटा तो खंय युटिलायज जालो काय मिसयुटिलायज जालो. ते प्रश्न विचारूंक लागले. तांचे तोंडाक लॉक घाले. कोण लॉक घालता? एक गव्हर्मेंट ऑफिसर घालता. कोणाच्या डायरेक्शनाचेर घालता? सरकारच्या डायरेक्शनाचेर. सरकार खंयच्या पक्षाचो? बीजेपीचो. आनी सरकार आतां आमकां कितें सांगता? ना आमची DNA ट्रायबल आहा. कशी DNA ट्रायबल जाली? तुमी तांचे समाजान फूट घाली. बहुसंख्य भंडारी समाजाचे लोक तांचे बरोबर आहा. कितें जालें? थंय 3 कुडके जाले. सो अशे कुडके कित्याक जाता? आनी तुमच्याच वेळार कुडके कित्याक जाता? काँग्रेसी वेळार कित्याक जायनाशिल्ले? हे उत्तर म्हाका दिसता बीजेपीन दिवंक. कितेंच कोणाकूच पावर टू द पीपल म्हणटा ते दिवचें ना. ते पावर टू देमसेल्व्स आनी ते सगळ्यांक मॅनेज करतले. तूं हो प्रश्न करपी तुका तूं बंद करतले. तुकाय प्रश्न घालूंक मेळचो ना. तुज्या जाग्यार आनी असो मनीस आसतलो जो चमचो आसतलो. हे येवपाचें आहा. हे फुडें तुमकांय आहा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.